रेफरन्स आसा म्युनिसिपालिटीचे थोडे रिकॉर्ड्स आमी काडिल्ले तातूंतल्यान म्युनिसिपालिटी रिकॉर्डा प्रमाणे म्हाका सांगता की 2015 कावन्सिलेशनान रिजॉल्व केल्लो तो हावस टॅक्स फ्लॅटाचो 5.5 रुपया करपाचो आनी फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज आनी ऑफिसीस आनी गोडावन्साचो 16.5 रुपया करपाचो आनी ही हायक आशिल्ली ती बेस्ड ऑन 2005 एसेसमेंट 2009 एसेसमेंट ताजे उपरांत परत 2016 एसेसमेंट जालो आनी तो म्हाका दिसता अप्रोक्सिमेटली 178 आनी 206 कितें जाल्लो आनी ताजोच परिणाम आतां जाला आतां जे वाडयता ते 2016 एसेसमेंटाचेर सो म्हाका अशें आसा की 2015तल्यान जे कावन्सील आशिल्ले ते कावन्सिलर आशिल्ले तांच्यांनी हे जे गव्हर्मेंटान तुका एसेसमेंट दिल्ले ते पब्लीक कित्याक केले ना. सेंट्रल गव्हर्मेंट किंवा स्टेट गव्हर्मेंट हे कंटिन्युअस लोकांक सांगीत आसता की तुमी जॉबाच्या फाटल्यान वचूं नाकात, आपले ओन तरी करा, बिजनेस करा, स्टार्टअप कंपनी करा, कितें तरी डेव्हलप करा. पूण आमी 2 वर्सां जे कोविडा खातीर आमचें हॅमरिंग जालां तातूंत हे टॅक्स वाडोवन जे पळय आपलो बिजनेस डेव्हलप करपाक सोदता तांकां हे कंटिन्युअस हॅमरिंग जावपाक जाता, तेंच्या बोल्साचेर पे जाता. आतां हे तुमी चिंतात की किराणा वेपारी जे आसा आनी खंयचे बिजनेसमॅन आसा ते इतले टॅक्स घेवन बिजनेस कसो सर्वायव करपाचो, हे एक खरेंच विचार करपा सारकी गोश्ट आसा. म्हणणें इतलेंच आसा की तुमी ऑलरेडी फाटल्या वर्साकूय आमकां ट्रेड लायसन्स फीज एकदम खूब वाडयल्ली. सो त्या हिशोबान जे एक सडन रायज जो दिता तसो न करचो. खंयचे जेन्ना आमी पळयता की जनरली कित्यानूय रेट्स वाडटा कसले ते एक फेज्ड मॅनरान वाडपा जाय. सडनली जर काय खंयची डबल जाली किंवा आमकां कमर्शियल हेका 4 to 5 टायम्स जर काय हें वाडलें जाल्यार आमी कंप्लिटली आमचो बिजनस जर काय करपाचो बंद जालो जाल्यार अगेन द प्रॉब्लेम वील रिमेन सेम. जे आज म्युनिसिपालिटी आपलो रेवेन्यू वाडचो म्हणून जे एफर्ट करता तेज्या जाग्यार रेवेन्यू आनी कमी जातलो. फाटल्या 2-3 वर्सां जे ट्रेडर्स आसा ते खूब सफर जाल्ले आसा आनी त्या परिस्थितींत आपलो वेवसाय सगळ्यांनी चालू दवरला. ग्रावंड रियलिटी कितें आसा हो विचार न करता जे हांगा बसून जे हायक करता आनी तें बी कित्याक जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपेन्सीस वाडल्या म्हणून ह्यो सगळ्यो गजाली आमी करता अशा प्रकारचो तांचो स्टेटमेंट आसा. आतां एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपेन्सीस किंवा अन्य जे एक्सपेन्सीस आसा ह्यो खंय करटेल करप हाजेर खरें म्हणजे लक्ष दिवपाची गरज आसा. की बिजनेसमॅन आयच्या दिसाक बिजनेसमॅन खूब सफर जाल्लो आसा कोविडाचे. लेबर आतां आमकां गव्हर्मेंट सांगता की हांगा अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा पूण आमी जर गोंयचे कोणाकूय भुरग्यांक दवरपा वचत ते सारके कामां येना, तांकां फक्त व्हायट कॉलर जॉब जाय. आनी बिजनेसमॅनाक खरो इफेक्ट जाल्लो आसा. तेन्ना हे पळय तांणी पळय हायक वाडयला ते अशें न्ही, ग्रेज्युअली वाडोवपाक जाता, आमकां कांयच प्रॉब्लम ना. पूण अशें सडन 500%, 400%, 200% वाडोवन बिजनेस जावचोच ना. वयल्यान जाल्यार बिजनेस बंद जातलो. फोंडा बिजनेसमॅन एंड प्रोफेशनल फोरम हे आयिल्ले आज की जे आमी टॅक्स वाडयला हावस टॅक्स रेजिडेन्शियल कमर्शियल हे रोल बॅक करपाक तेणी आज ते निवेदन घेवन आयले. सगळे फोंड्याचे बिजनेसमॅन आनी बिल्डर्स ते आयले. सो आमी ऑलरेडी पयलीं सांगिल्लें की आमी जेन्ना डिसिशन घेतलें ते आमी पुटअप करतले नोटीस बोर्ड रेजोल्युशन नोटीस पुटअप करता त्या दिसा सांगिल्लें. सो एनी सजेशन आसा ते तेणी दिवपाचें त्या दीस आमी सांगिल्लें कोण आसा जाल्यार ते. सो ते त्या प्रमाणे आज ते घेवन आयले. आमी तांकां सांगलें की आज सगळे आशिल्ले CEO आशिल्लो, अकावंटंट सगळे ते आशिल्ले आनी तांकां सांगलें आमी नेक्स्ट वीक परत मिटींग आपोवया डिटेल डिस्कशन करपाक. आमी कित्याक वाडयला ते आज आमी सांगलें कित्याक वाडयला, कितें कारण आनी जे PUDचे आमकां रेट्स जी आसा ती आमकां फॉलो करची पडटा. इतले वर्सां जावन ती फॉलो जावनाशिल्ली ते आतां ती आमकां करची पडटा रेट्स फॉलो. आनी तशेंच पॅरा ऑडिटूय काडला आमकां. सो ते लक्षांत घेवन फुडल्या परत तांकां आपयलां डिटेल डिस्कशन करपाक आनी ते आमी डिटेल प्रेजेंटेशन तांकां दितले. इतलेंच ना ते आमी आतां आमची नेक्स्ट वीक आतां फ्रायडे आमची मिटींग आसा कावन्सील मिटींग. तेजेर आमी एक पयलीं कन्फर्मेशन सगळें करतले जे रेट्स वाडयले कन्फर्म करतले मागीर आमी तांकां आपयतले.